देवाचे उतर या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. हाणें सगळें बरें केलें. क्रिस्ता सगळे म्हज्या मोगाच्यानो. आयचे शुभ वर्तमान आमकां जेजून एका बेऱ्याचे कान उक्ते केले आनी ताच्या जिबेक तिंपी लावन ताचे मोनेपण बरें केलें तें सांगता. आमी देवाच्या उतराक जायते फावटी बेरे जाता आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान केल्ल्या विजमितां पासत देवाक आमच्या तोंडांतल्यान वाखाणूंक फाटीं सरता. देखून आमचेय कान आनी मुखेपण तो बरें करूंक शकता. सोलोमोन आपले जाणटे पिरायेर देवाच्या उतराक कान दिवंक विसरलो. हाकाच लागून शिक्षा कशी देवान ताच्या राजवटकेचे 2 कुडके केले. बागेवन पौलूच्या जिवितान आमी नदर मारल्यार पळयता दामास्काचे वाटेर आसलेल्या साऊलूचे कान जेजून उक्तें करून म्हणलें, साऊलू साऊलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय. ह्या उतरांक तो बेरो जावंक ना, पूण त्या उपरांत तोच पावलू जो क्रिस्तावांक दुमाळो दितालो तो जेजूचे शुभ वर्तमान भियेनासतना आपल्या जिवितांतल्यान उरगुटूंक लागलो. 13व्या शेंकड्यान बागीवन आसिसाच्या फ्रांसिसाक बागीवन दामियानाचे मोडलोले इगोर्जीन कुर्सार कोश्टावतल्या जेजूचो आवाज आयकूंक येता. फ्रांसीस फ्रांसीस वच आनी म्हजें घर रिपेर कर. पयलो तो समजता की जेजू बागीवन दामियानाचे मोडलोली इग्रोज आपणाक फातरांनी बांदूंक आपयता म्हूण आनी व्हडा खुशेन तो तें काम कोत्ता. पूण उपरांत ताका तावे जाता की जायते वायटपण आसलेल्या पवित्र सभेन ताणें बरेंपण हाडूंक वावरूंक जाय आनी हे भाशेन देव मंदीर पोत्तून बांदून हाडूंक जाय. आनी हें तो आपल्या इश्टां बरोबर आपल्या शिसां बरोबर करूंक लागता. जेजू आयज आमचेय कान उक्ते करून तो सांगता, ते बरें करूंक आपयता. तो आमची जीब सुटलोली करून देवाच्या बऱ्या करण्यांची वाखाणणी आमच्या तोंडांतल्यान करूंक आपयता. तशेंच जंयसर अनीत आनी अत्याचार वसता थंयसर आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक तो आपयता. तर मोगाळ भाव भयणांनो, सोलोमोन जाणटे पिरायेर देवाक कान दिवंक चुकलो आनी ताका शिक्षा भोगची पडली. आनी ही चूक करिनासतना बागीवन पावलू आनी बागीवन फ्रांसिसा भाशेन आमच्या जिवितान सदांच सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्यांची वाखाणणी करून आनी सदांच तो आमच्या कानान उलो मारता तें आयकून चलूंक आनी हेरांनी आमचे ताय हाणें सगळें बरें केलें हें आयकून घेवंक आमकां कृपा मागुया. सुमया जेजू, आमच्या कानांनी तुका आमी चित्तान आयकूंक आनी चित्तान आयकलोले तुजें उतर जिवितान पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.